आता ऑलरेडी आमच्या पळय WRD मिनिस्टरांनी सांगला म्हणजे वी आर आस्किंग द इन सुप्रीम कोर्ट अगेन म्हणजे unless and you do the joint inspection for the same project and then you give the directions, whatever the direction. Unless and until without doing the joint inspection, don't give further directions for the anyone. म्हणजे आमची डिमांड आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडे आसा आणि सुप्रीम कोर्टाने त्या पद्धतीचे आम्ही पिटिशन जे आता त्याच पद्धतीने फाईल करतले. कणकुंबी कळसा नाल्याचे उदक मलप्रभेच्या पात्रांत बेकायदेशीरपणान व्हेला म्हूण सरकारान कर्नाटका आड याचिका घाल्या. ताका लागून म्हादयचे उदकाचो फ्लो खंय कमी जाला. 12 जाणांचो जो वजर आसा त्या वजराक दर वर्सा ह्या दिसांनी बरें उदक आसतालें, पूण अंदूच्यान ते उदक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात कमी जाल्ले आसा आणि हे कमी जावपाचे मुख्य कारण जे आसा ते कळसा नालो जो आसा जो गोंयच्या दिशेन येतालो त्याचे उदक जे आसा ते वाहून कर्नाटकान मलप्रभेन भुयारी कालव्याच्या माध्यमांतल्यान व्हरपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. ते प्रयत्न जे आसा ते आम्ही गोवा सरकारच्या लक्षात हाडून दिले आणि गोवा सरकारच्या जल स्रोत खात्यान ह्या संदर्भान पाहणी करून मागीर ह्या संदर्भात जे ऍप्लिकेशन आसा ते ऍप्लिकेशन सादर केल्ले आसा. ह्याच्या पयलीं गोवा सरकारान अवमान याचिका डिसओबिडियंट पिटिशन जे आसा ते फायल केल्ले आसा. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ह्या 3 राज्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन फायल केल्ली आसा. ही सगळी जी पिटिशन आसा आणि हे जे इंटरलोकेटरी ऍप्लिकेशन आसा ते बहुधा सुनावणी खातीर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात येवपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.